गोंयच्या धरणांनी फुडले 1.5 ते 2 म्हयने फावोसो उदकाचो सांठो आसा। उदका विशीं हुस्को करपाची गरज ना अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। फुडल्या वर्सा सावन वेगवेगळ्या उपाय येवजणां वरवीं सगळ्या धरणांतल्या उदकाचो सांठो वाडयतले। फुडल्या वर्सा चड करून धरणांनी उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें अशेंय मंत्री शिरोडकारान सांगलें। तशेंच हणजूण धरणांत व्हड प्रमाणांत गाळ साचला। हो गाळ काडल्या उपरांत धरणाची उदक सांठोवपाची तांक वाडटली अशेंय मंत्री शिरोडकारान सांगलें। मंत्री रवी नायक हांच्या मरणाक लागून रिते जाल्ले मंत्रीपद तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणूक आनी राजकीय स्थिती विशीं केंद्रीय फुडाऱ्या वांगडा चर्चा करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक बुधवारा रातीं दिल्लीत दाखल जाल्यात। तांच्यांनी बिरेस्तारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांची भेट घेतली। पक्षाच्यो येवपी कार्यावळी आनी संघटना घटमूट करपा विशीं चर्चा जाली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पर्वरे सपदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचे पुलाचे उक्तावण चवथी पयलीं जातलें। गणपतीचें आगमन तशेंच विसर्जन ह्या नव्या मार्गा वयल्यान जातलें अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली। एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पुलाच्या हॉटमिक्स कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत मंत्री उलयलो। म्हापश्या मांतेगिरी वाठारांत हॉकी खेळटना बॉल तकलेर बसून 14 वर्साच्या रुईशा खरसेल ह्या विद्यार्थिनीक दुर्दैवी मरण आयलें। रुईशा हिचेर बॉल बसून दुखापत जाल्ल्यान तिका बेगोबेग म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें, मात उपचारा वेळार ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। रुईशा हे बरें हॉकी खेळटाले। ताची प्रॅक्टीस सेशन चालू आशिल्ली। ह्या वेळार ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें मुखार आयलां। गोळेबाड चिंबल आनी धारवाडकर कॉलनी वाठारांतल्यो 70 बोरवेल सील केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। मजगतीं चिंबल वाठारांतल्यो बेकायदेशीर आशिल्ल्यो बोरवेल्स सील करपाचो आदेश न्यायालयान दिला। ह्या फाटभुंयेर उदका स्रोत खात्यान ह्या वाठारांतल्या बोरवेलांचेर कारवाय करपाक सुरू केला अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली। आतां मेरेन कितल्यो बोरवेल्स सील केला हाचो आजून अहवाल येवंक ना। सांज मेरेन अहवाल येतलो अशें मंत्री शिरोडकारान सांगलें। ...2025-26 वर्साचो पर्यटन हंगाम
फाटल्या वर्सा परस चड यशस्वी जाला. शेकां वांटप वेळा पयलीं जाल्ल्यान शेक दोनयांनी खोशी उक्तायली. सरकारान टाउट्स आनी वायट कर्तुबांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पावलां उबारची अशी शेक दोनयांची मागणी आसा. दिवचल शारांतल्या बोड्डेच्या साश्टीवाडा वाठारांत मुखेल रस्त्याचेर कांय भुरगीं जांभळां विकतना दिसून येता. एखादें वाहन थांबतकीच ही भुरगीं जांभळां विकपाक रस्त्याचेर धांवतना दिसून येतात. भुरग्यांच्या रस्त्या वयल्या ह्या वावराक लागून नजर चुकीन एखादे वेळार भिरांकूळ घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. तसो भंय लेगीत वाहन चालक उक्तायतात. ही भुरगीं मजूर फॅमिलींतलीं आशिल्ल्याचें कळटा. सेंट फ्रांसीस सेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या प्रकरणा वेल्यान गौतम खट्टर अटकेत आसा. तांणी बुधवारा जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर वास्कोच्या GMFC कोर्टांत बिरेस्तारा सुनावणी जाली. न्यायालयान ताच्या जामीन अर्जावेलो निर्णय राखून दवरला. ह्या प्रकरणात शेनवारा सकाळीं न्यायालय निमणो आदेश दितलो. म्हापशा फाटल्या वर्सा सारकी हुंवाराची स्थिती निर्माण जावची न्ही म्हूण पालिकेन म्हत्वाची पावलां उबारल्यात. शारांतल्या मुखेल नाळ्यांतले गाळ काडपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचे पालिकेचो उपनगराध्यक्ष प्रकाश भिवशेट आनी थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान सांगले. आपतकालीन परिस्थिती खातीर टास्क फोर्स पंगड तयार दवरला अशें आमदार सांगता. बिरेस्तारा पालिकेन मनसून पूर्व तयारीची बसका घेतली. गोंयांत तशेंच देशांतल्या जायत्या वाठारांनी स्मार्ट मिटराक लागून बरीच चर्चा चालू आसा. मुंबय तर स्मार्ट मिटर बसोवपाक नागरिकांनी विरोध केला. मजगतीं गोंयांतूय हो प्रश्न बरोच गरम जाला आनी सरकारान नागरिकांचेर स्मार्ट मिटर लादचे न्हय अशी मागणी केल्या. राज्यांत गरजेची मुळावी बांदावळ ना असो आरोप सुरू आसा. वीज मंत्र्याच्या निवेदनाचेरूय प्रश्न उपरासतात आनी ह्या विशयाचेर उक्ती चर्चा करपाची मागणी सुरू आसा. स्मार्ट मिटराचो वापर, कार्यक्षमताय आनी परिणाम आतां राज्यांत राजकीय वातावरणाची गरम जावपाची लक्षणां दिसपाक लागल्यात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिगंबर कामतान नव्या गटार प्रकल्पाची बुन्याद घाली. या येवजणेत लो लाईंग वाठारा खातीर आवरिल्ली निर्वात पद्दत सुरू जाली. तशेंच निरीक्षण सुदारपा खातीर SCADA आधारीत नेटवर्क सुरू केले. बऱ्याच काळा सावन ड्रेनेज इश्यूचो प्रश्न सोडोवपाचो हेतू ह्या प्रकल्पाचो आशिल्लो. हाका लागून नितळसाण मुळाव्या साधन सुविधा कडेन एक व्हड पावल थारलें. SSC परीक्षेत 2026 वर्सा सानवी महेश मडगांवकारान 98% गुण मेळयले. आपल्या शाळेचे आणि मोर्मुगांव तालुक्याचे फुडारपण करून राज टॉपर जाले. तशेंच इंग्लिशीत ताणें पयलें स्थान मेळयलें आणि फ्रेंच आणि सामाजीक विज्ञानात तिणें उंचेलो क्रमांक मेळयलो. आपल्या समर्पणाक लागून नामना मेळिल्ली ती शिक्षणीक मळार आनी कार्यावळींनी उत्कृश्ट आशिल्लें. ह्या कामगारी खातीर शाळा आनी पालकांनी ताका परबीं दिली. व्हड पावसाक लागून बेंगळूरच्या हॉस्पिटला लागसर वणट्यो कोसळ्ळ्यो. त्यो कोसळिल्ल्यो वणट्यो 7 जाणांचेर पडून तांकां मरण आयलें. बचाव पंगडांनी बेगीन कारवाय केली, पूण हॉस्पिटलांत पावचे पयलीं जायत्या जाणांक मरण आयलें. फुडाऱ्यांनी ह्या सुवातेर भेट दिवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. जखमीक लुकसाण भरपाय आनी फुकट उपचार दिवपाची घोशणा सरकारान केला. श्रीनगर सावन जम्मू तवी मेरेन वंदे भारत रेल्वे सेवा वाडयली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णवान नव्या मार्गाचेर ध्वज दिलो. प्रवास बेगीन आनी सोयीस्कर करपाचो ह्या गाडयेचो हेतू आशिल्लो. प्रवाशांच्या खातीर ही सेवा 2 मे सावन सुरू जावपाची आसा. ताका लागून काश्मीर देगणा कडेन जोडणी सुदारतली अशी अपेक्षा व्यक्त केला. गुजरातांतल्या अतिक्रमणा आड प्रशासनान कारवाय केली. सरकारी जमिनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर बांदावळ काडून उडयली. ओखा द्वारका महामार्गाचेर ही ड्रायव्ह जाली. ह्या कारवायेत धार्मीक अतिक्रमण निवळायले. अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या खर कारवायेचो हो एक भाग आशिल्लो.
शोपियानांतल्या कोल्ड स्टोरेज सुविधेत स्टीमराचो स्फोट जालो. ही घडणूक फ्रूट मंडी वाठारांत घडली. 2 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा, जाल्यार एकलोच जखमी आसा. पुलिसांनी थंय पावून चवकशी सुरू केली आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. छत्तीसगडात कमळाचो उपेग करून नव्या रोजगाराची संद निर्माण करपाक लागल्यात. कमळाच्या स्टेमापासून कमळ रेशम नावाचे एक खाशेले कापड तयार केला. लॉकडाऊनाच्या काळात नोकरी वगडावपाची जाप म्हणून सुरू केल्ली. या प्रकल्पाक लागून गांवगिऱ्या बायलांक थळावो रोजगार मेळ्ळा. टिकाऊपण आनी आत्मनिर्भरतायेची ती एक बळिश्ट देख जाल्या. व्हड पावसाचो परिणाम केरळांतल्या पठाणमथित्ताचेर जालो. सतत पावस पडपाक लागून कितल्याशाच वाठारांनी हुंवार आयलो अशें सांगकार आयला. रस्ते उदकान भरिल्ल्यान येरादारीत आडमेळी आयल्यो. लोकांक दिसपट्ट्या हालचालीत अडचणी येतात. जिल्ल्याच्या जायत्या वाठारांनी ही परिस्थिती आव्हानात्मक उरली. जयपुरात वाडिल्ल्या तापमानाक लागून उष्णताय ल्हारांचो हुस्को निर्माण जाला. SMS हॉस्पिटलांत हीट स्ट्रोक दुयेंती खातीर खाशेलो वॉर्ड स्थापन केलो. वेगवेगळी वैजकी सुविधा आनी निरीक्षणाची वेवस्था केल्ली. हॉस्पिटलाच्या अधिकाऱ्यांनी खर जबाबदारीच्यो सुचोवण्यो जारी केल्यो. अत्यंत उष्णताये वेळार उपचार सुदारपा खातीर हें पावल उखल्लें. रायपुरांतल्या प्लास्टीक कारखान्यात व्हड उजो लागलो. उजो नेटान पातळ्ळो आनी पुराय कारखानो करपून गेलो. ह्या घडणुकेक लागून भोंवतणच्या वाठारांत भंय वातावरण पातळ्ळें. उजो पालोवपी दळाचे पंगड थंय पावून उजो नियंत्रीत केलो.
कामाच्या सुवातेर ताण हो एक गंभीर समस्या जावपाक लागल्या. कामाचे चड वेळ आनी चड दबावाक लागून कर्मचाऱ्यांचे भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. जायत्या केशींनी कामाच्या ताणांतल्यान संबंधित मानसीक आनी शारिरीक भलायकेचे प्रश्न वाडटात अशें दिसून येता. काम आनी जिणेंत समतोल नासप हें एक मुखेल कारण अशें तज्ञ म्हणटात. आतां मानसीक भलायकेचो आदार आनी कामाची संस्कृताय सुदारपाचो यत्न करतात. महाराष्ट्रात नखेत्रां पळोवप म्हणल्यारूच स्टार गेजिंग खातीर खास पर्यटन थळांची येवजण आंखला. आंतरराष्ट्रीय काळखा मळबांतल्या पर्यटन मंडळाची उदरगत जावपाक लागली. राज्यभरात उजवाडाचें प्रदूषण उणें आशिल्ली सुवाती वेंचून काडली. ह्या स्थळांचो हेत खगोलशास्त्र आनी रातच्या नायट स्काय टुरिझम चालना दिवपाचो आशिल्लो. ह्या प्रकल्पाक लागून थळावी अर्थवेवस्था आनी नोकऱ्यो वाडटल्यो अशी अपेक्षा आसा. तीस वर्सां पयलींची मर्डर केस आतां सॉल्व जावपाच्या मार्गार आसा. अहमदाबाद गुन्यांव फाट्यान 1992 वर्साचो खून प्रकरण परतून सुरू केला. एका मनशान आपल्या इश्टिणीक मारून मडे बायत लिपोवन दवरपाचो आरोप केल्लो. इतली वर्सां ही केस सुटावी जावंक नाशिल्ली. पुलिसांनी नवी म्हायती वापरून JCB मशिनान ती सुवात खणली. मनशाचे अवशेश मेळोवन न्यायालयीन चांचणे खातीर धाडले आनी फुडली चवकशी सुरू आसा. लखनौच्या बांदकाम सुवातेर व्हड अपघात जालो. विभूती खंड वाठारात तळघर खणटाना माती कोसळ्ळी आनी 2 कामगार मातयेपणां अडकून उरले. उपचारा वेळार एका कामगाराक मरण आयलें जाल्यार दुसरो गंभीर जालो. बचाव पंगड थळार पावले आनी कारवाय सुरू आसा. आता भारतातल्या भुरग्यांच्या मरणाच्या मुखेल कारणांमदीं कॅन्सराचो आस्पाव सगळ्यांत फुडें आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. एका अभ्यासांतल्यान आंकड्या प्रमाण देशांतल्या भुरग्यांच्या मरणा फाटल्यान कॅन्सर हे 10वें मुखेल कारण आसा. भारतांत भुरग्यांच्या मरणाचेर संसर्गजन्य रोगाचो खूब आदीं सावन शेक चलयतात, पूण हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची गरज आसा. फक्त 2023त 3,77,000 भुरग्यांक कॅन्सराची लागण जाल्ली आनी तातूंतले 1,44,000 भुरग्यांक मरण आयिल्लें. ही बाब खूब चिंताजनक आशिल्ल्यान हाचेर आत्ताच उपाय येवजण काडून बऱ्या उपचाराचेर भर दिवपाची खर गरज उप्राशिल्ली आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो